शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जी फूड फेस्टाचे उक्तावण केले। खासा करून पारंपारीक नुस्त्यांचो धंदो गोंयकारांनीच करचो, तशेंच चिकना परस पणसा सावन तयार केल्ले वेगन खाण खावपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यांनी दिला। राज्यात पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्ली खाणा जेवणां रुचीक आनी निरोगी असतात। गोंयची अन्न संस्कृताय संवसारभर फामाद जावपाची तांक आसा। हे खातीर गोंयकारांनी पयलीं आपल्या खाणा जेवणाक उर्बा दिवपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयताले। आमचे कॅटरर सुद्धा मॅक्झिमम नाव द महाराष्ट्रीयन, गुजराती आणि बाकीचेच आमकां खावपाक लागलेले आसा। तेन्ना कोण तांकांय दिसपाक लागला की गोंयकारांक हें आवडटा काय म्हणून, बट ते विसरले बरेचशे फावटी गोवनूच प्रमोट करपाचें। कारण गोंयकारांक जर गोवन प्रमोट केलें किंवा अजून भायल्या लोकां खातीर ते कॅटरिंग करता आसतना स्पेशली जी फूड कल्चर म्हणून जर तुम्ही प्रमोट केलें जाल्यार ते आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ते फुडें वचूं शकता आनी वीच टेस्ट हो तो गोंयचो शेफ दिवपाक शकता। गोंयचो शेफ म्हणण्यापेक्षा हांव म्हणटलो की गोवन वुमन जी आमची गांवांतली महिला आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन ते आनीक बऱ्या पद्दतीन करूं शकता। आमी हेजें जर उदाहरण जर म्हणत जाल्यार आयजूय बी म्हणजे आमी सुंगटाचें हुमण आमी फातरीचेर रांटून केल्ल्या हाजेर एक वेगळोच टेस्ट येतलो। इट इज त्या कुकरा वयल्या मिक्सचरा वयल्या मिरसांगेच्या पेक्षा सगळ्या जाणांक खबर आसा। हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना। हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट फुडें व्हरपा खातीर जी फूड फेस्टिवल इट इज रीच इन कलनरी हेरिटेज, वायब्रंट ट्रेडिशन्स एंड एंटरप्रिन्युअल स्ट्रेंथ इन रुरल कम्युनिटीज। अदरवायज आमकां बरेचशे फावटी संवय जाल्या की आमी सवाय कितें मेळटा पळय न्ही तें घेता, ताज्या पासून आपल्याक लॉस कितलो म्हणजे आपले हेल्थ लॉस कितले जातले हाजेर विचार करिना की लॉंग रन तेजे आमकां सायड इफेक्ट कितले भोगचे पडटले हाजो विचार आमी करिना। पण आता ट्रेडिशन बदलला। लोक आपल्याक हेल्दी लायफ जर जगपाक जाय आसत जाल्यार हेल्दी फूड घेवपाची गरज आसा आनी ते हेल्दी फूड खंयच्यान मेळटले हाजेर फोकस करपाक लागल्या। आनी म्हणून तर म्हाका दिसता त्या पद्दतीचे आमचे गोवन ट्रेडिशनल फूड्स जर आमी पळयले आसत जाल्यार इट इज ट्रेडिशनली मागीर तो फणस आसतलो, काजी आसतलो किंवा केळी आसतली, बरेचशे आमी मॅक्झिमम हे जे आसा पळय न्ही हे ऑर्गेनीक पद्दतीनूच ताका कसलेच केन्ना सारे वापरिनाशिल्ले आनी आयजूय बी खुबशे जाण ह्या प्रॉडक्टा खातीर सारे वापरिना, वीच इज अगेन द ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमी मार्केटांत हाडटा बट ताका बरें मार्केट म्हणजे पॅकींग ब्रँडींग करून आनी लोकां मुखार ते वेरियस टायप ऑफ म्हणजे आत्तां डॉक्टर देविया राणी म्हजे कडेन उलयताले की लोकांनी चिकन खावपाचें सोडून दॅट इज एन आमी जॅकफ्रूट चिकन खावपाक लागलेले आसा। इट इज एन नॉट ओनली द वेज चिकन, इट इज अ व्हीगन चिकन। एक स्टेप आनीक फुडें वचपाक लागल्या। आज येतना डायरेक्टर ऑफ फिशरीज कडेन उलयतालो की क्लीन हायजेनीक आनी गोवन फीश सेलर जाल्यार आमी पळयता कोणूय जातले कितें तो एक बिझनेस उरला तो सुद्धा कोण तरी भायले फाल्यां सकाळीं घेवन वतले आनी गोंयकार लास्ट आमी खंयच उरचे ना। म्हणजे आमकां गोंयकारपणाचोच विसर पडटलो। आमकां सोदले कोण क्या कर रहा है रे म्हणून विचारचें पडटलें, ओ मुझे दे दो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ही परिस्थिती आमचेर येवची न्ही आसत जाल्यार आमचे ट्रेडिशनल बिझनेसीस हे आमी सोडपाक जाय।